नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साहित्यकार्य कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव सुशांत कुलकर्णी सांगाती. गौरांग प्रभू मुर्खंकार तुमचे कडेन घेवन येता साहित्यातल्यो खबऱ्यो आनीक साहित्यीक सद्याक जर खंयचो जर एक इश्यू सामको नेटान चालू आसा तो म्हणजे आमचो झेडपी बाय इलेक्शन जे बाणावले जावपाचें आसा. आनीक काल गौरांग एक जालें की काल सगळे जे आमचे इंडिया अलायन्साचे जे पार्टनर आशिल्ले ते एकठांय येवन काल ताणें रॅली काडली आनी आपल्याक एक संदेश दिला की इंडिया बाणावलेक सद्याक बोवाळ जाला की काँग्रेस हांचे बरोबर ना, आमचे आपा बरोबर ना. ताका लागून दोग जाण ते तांचे काँग्रेसीचे दोन कार्यकर्ते हांगा आमचे अगेन्स्ट उबे रावल्यात. आनी अशें आसतना काल थंय आमचो काँग्रेसचो अध्यक्ष अमित पाटकार येवन ताणें हें केलें की सरळ संदेश दिलो की आमी काँग्रेस हाजे बरोबर आसात. इंडिया आघाडी अजून कायम आसा हांगा आनीक ही 2027 मेरेन ही आघाडी चलतली. सो कितें सद्याक थंय सिच्युएशन जर पळयलें आनी एन्थुजियाजम लोकांचो पळयलो कसो आसा? नेट सारको प्रचाराक नेट आयिल्लो आसा. प्रत्येक जण आपलो प्रचार आपले तरेन करता. पूण तातूंत भितर आप आतां कशें बाणावलेक आपाचें एक स्ट्रक्चर आसा. सो ताजी एक एडवांटेज तांकां आसपाक शकता. त्या भायर आतां जी काँग्रेस आयिल्ली आसा, काँग्रेसीन तांकां आपलो तेंको म्हणजे आतां ओपन आयले. काँग्रेस काल तांची रॅलीकूय जॉयन जाली. म्हणजे मेजर पार्टीनी ती अमित पाटकर थंय गेलो. ताजे बरोबर कांय कार्यकर्ते आशिल्ले तेय आशिल्ले. तेय गेले आनी ताणें सांगलें की आमी आपाक सपोर्ट करता पूण. सो ही एक एडवांटेज तांकां आसपाक शकता. दुसरी म्हणजे बाकीची ज्यो हें आसा तांचे कडेन अनऑर्गनायज टायप म्हणजे तांचे कडेन तशी हें ना. आतां तो पॉपू म्हणटा तो जर पळयलो जाल्यार तो पंचायती इलेक्शनाक पयलीं हरिल्लो आपल्या वार्डा भितर. सो रॉयलाले कार्यकर्ते आसतले रॉयला. पूण आतां रॉयला कशें आसा, रॉयला आतां येवन तूं इंडिपेंडंट रावला. रॉयलाक जेन्ना मत पडिल्ली ती काँग्रेस कॅन्डिडेट म्हूण पडिल्ली, आप म्हूण पडिल्ली. सो ही एक एडवांटेज तांकां आसा. आनीक बाकीच्या आपान आतां आपलो सगळ्यो शक्ती थंय घाल्ली आसा. तांचो आतां दिल्लीच्यान लिडर्स येवपाक स्टार्ट जाल्ले आसात आनी ते सगळे आपले लिडरां हाडून थंय ताणें वेगवेगळे काम दिवन तांकां कामार लायिल्ले आसात. म्हणजे तांची युवा टीम आसा जावं बाकीचे कॅन्डिडेट खंयचे खंयचे हातूंतले ते सगळे अशें म्हणून थंय हाडून तांणी ते हाका टिमीक कामाक लायिल्ले आसा. सो ही एक एडवांटेज तांचे कडेन आसा. प्लस वेन्झी जो आपले जे कॅन्डिडेटा खातीर सामको म्हणजे थंयचो एक जर सगळे कंपोजिशन पळयलें, सगळे पंचायत वायज पळयलें, बाणावले एक अशी एकच हे आसा की थंय 9,000चे प्लस हे आसा. बरोबर. आनी बाकीचे ज्यो 5 पंचायती आसा आनीक 5 पंचायती तातूंतले सगळे जर पळयलें ते 10,000च्या आसपास तांची मतां आसा. सो हांगा ही मतां कशी स्प्लीट जातली किंवा कशें? हय, लास्ट टायम आपाचो झेडपी आयिल्लो तो बाणावलेचो आयिल्लो. सो ताजो तो रावतो बाणावले आनी त्या वाड्यार ताका भरपूर मत पडिल्ली. जो बिचा कडेन वतना तो वाडा आसा त्या वाड्यार ताका भरपूर मत पडिल्ली आनी थंयच्यान ते जिखिल्ले. सो तो अजून ताजो आपाचो कार्यकर्तो आसा आनी तो जोझफा खातीर काम करता. ताजी फूल टीम थंय काम करता आनी ताणें सांगलां की आमी हांगा भरपूर मत काडटले. सो बाणावलेक 9,000 आसली म्हण कितें ती जोझफा पडपाना अशें न्ही. आनी कशें आसा दुसरें मुखार एक वोटींग कितली जातली हाजेरूय डिपेंड आसा. कळ्ळें तुका? कारण बाकी पंचायतीक बाणावलेक 9,000 आसा, बाकी 4 पंचायतीक 10,500 मत आसा. सो जोझफय खंयचो तरी एक हातूंतलो आमचो जोझफाची जी पंचायत आसा सारकी कमी बारीक बरोबर आसा. बारका पंचायत आसा 5,000 मतांची. मागीर तुगे कारमोण केळी कावेलोसी ह्यो पंचायती आसात. बारीक आसूं पूण त्यो सगळ्यो मेळून तुका 10,500 मत आसात. अरे बाणावले ना म्हणल्यार आपालो बरो होल्ड आसा. प्लस जे अलेमाव फॅमिली आसा तेन्ना काल तशें म्हणटाले की अलेमाव फॅमिली सद्याक 3 कडेन हे गेल्ले आसा. वॉरन आपूण जरी ना म्हणलो तरी रॉयलाक सपोर्ट करता. सावियो आसा चेतलाक चलो तो आमचो पोपूक सपोर्ट करता. आनीक युरी आसा तो आमच्या टिमेटाक सपोर्ट करता. आनी एखादी भायल्या लोकांक दिसता की युरी म्हणटा कुंकळचो आमदार पूण रावता वारक्यार. इतले आमचे जे साश्टीत लोकांक बरें आसतलें पूण जर भायल्या लोकांक दिसतलें की तो युरी कुंकळचो आनी हांगा बारके कितें करतलो आमचे बाणावले कितें करतलो काय म्हणून. सो हे जर पळयलें जाल्यार कशें चर्चिल म्हणटा आपूण कोणा बरोबर ना. चर्चिलाचो जे राजकीय वजन आसा तें देंवला कितें जाला? फाटली जर हें पळयलें तुवें जाल्यार चर्चिलाचें राजकीय वजन देंवत आसा. तर लास्ट टायम कसो स्टेटमेंट केलो की आपूण इंडिया एलायन्सा आपल्या वोट इंडिया एलायन्साक पूण आपल्या आपयलना तें तांकां पडपाक शकता. पूण तशें कांय डिफरन्स मत वाडली थंय.
आनी आतां कशें जालां, आतां तांची जी एकठांय जें आशिल्लें ते भितर फूट पडल्या. मेन म्हणजे वॉरन ताचे खातीर भरपूर काम करतालो, तो वॉरन भायर सरला, ताणें आपली सेपरेट चूल मांडल्या. सो हांगा ताका मातसो चर्चिल मातसो बॅकफुटार येता. सो ताणें हे आपणें एक प्रोटेक्शन जें घेतलां की ह्यान झेडपी इलेक्शनां पळोवन त्रासां पडपा ना. कळ्ळें तुका? लास्ट टायम ताजो कॅन्डिडेट थर्ड पोजिशन. सो तें आनी नाका, ताचे परस सायडीर राविल्लो बरो. सो आतां जर सगळें पळयलें, जर प्रचार पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता आपाचो कॅन्डिडेट ताजोच सामको टेम्पो वाडिल्लो आसा आनी बाकीचो एक इंडिव्हिज्युअल लेवलाचेर हें करता. पूण एक जर आमचे जर सामके टिमीचो जर कोण जर प्रचार जाता तो आसतलो 100%. ताणें आपलो सिस्टमॅटीक, हांवें तुका सांगितलें, सामको सिस्टमॅटीक प्रचार चलयला आनी ताजो म्हणजे वेल प्लॅन प्रचार आसा. प्रत्येक वाड्यार ताणें मार्क करून म्हणजे अशें हें करून. आनी अमित पालेकर तर म्हाका दिसता फाटले 7 दीस बाणावले. अमित पालेकर, मागीर वाल्मिकी नायक, हे सगळे थंयच ठाणवणून आसा. अमित पालेकर सामको फूल आतां जाल्यार म्हाका दिसता तो रावतात आतां बाणावले हॉटेलाक रावता. अशें ताणें सामको प्रचार चलयल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता काल बाकीचे जे तांगेले कॅन्डिडेट आसतात तांकांय हाडून कामाक लायल्यात. म्हणजे प्रत्येकाक जबाबदारी दिल्ली आसा. आनीक गौरंग इश्यू म्हणटा तो जर आमी पळयलो जाल्यार काल आनी जो मडगांवचे सामके प्रत्येक मडगांवकाराचेर काळ जातलो इश्यू असो की कारण जे आमची मडगांवांतली स्कुलां सुट्टात तेन्ना जावपी कंजेशन म्हळ्यार एक आमचे लॉयलाज, दुसरे फातिमाज ते एकूच कडेन आशिल्ल्यान आनी तांचे टायमिंगूय जवळपास तेच आसल्यान त्या वेळाचेर मडगांवां बाजारांत कोणाक भोंवपाक जागो मेळना आनी सगळी आमचे ट्रॅफिक जाम जाता. सो काल हाजे दिगंबरान एक मिटींग घेवन ताजेर तोडगो काडपाक. तुका दिसता तोडगो येतलो म्हणून? कारण फाटले 30 वर्सां तोडगो येवंक ना. तोडगो येतलो म्हळ्यार कितें जालां, आमी ट्रॅफिकाक मडगांवच्या आतां रस्ते तेदेच आसात आनी गाडीय वाडल्यात आनी ते वाडोवपाकय स्कोप ना. रस्ते वाडोवपाक स्कोप ना. दुसरें कितें आसा, दोनी सायडीच्यान पार्किंग जाता आनी ते फातिमा कडेन तर अशें जाता की रस्त्यारच हाडून पार्किंग करतात. सो हाजेर कोणूच लक्ष दिनात. काय ना जातलें येतलें. आतां तें दिसाचें जाल्लें आहा डेलीचें. एक अशी परिस्थिती आयली, पयर एक गाडी एक उजो पेटलो, फायर ब्रिगेडीन सुद्दां सांगलें आमकां, तांकां हांगच्यान येवपाक 30 मिनटां लागलीं फायर स्टेशना कडल्यान. कित्याक जो आमचे बोरकर सुपर मार्केटाची ती लेन आसा थंय 4 गाडयो पार्क करून दवरिल्ल्यो रस्त्यार, सायजी वेगळ्यो आडव्यो दवरिल्ल्यो. सो फायर ब्रिगेड थंय स्ट्रक जावन उरली. अशी परिस्थिती जाता. सेम परिस्थिती थंय रस्त्यार येवन पार्क करतात. आनी आतां कालच्यान पुलिसांनी मागीर थंय बोर्ड लायल्यात नो पार्किंग म्हणून. तरी आसतना थंय पार्किंग जाता. आनी थंय मागीर अशें मेस जाता सामकें की आनी जागोच मेळना वच काडपाक खंयच्यानी. कित्याक एक सायडीच्यान तुका लॉयला, दुसरी सायडीच्यान वयर लॉयला, सकयल फातिमा. सो हें हांगा सगळें कंजेशन जाता. दुसरी कशें आसा, दामोदर स्कुली आसा तोय रस्तो येता. सो त्या टायमार थंय गेट बीट पडली जाल्यार थंय ब्लॉक जाता. आनी थंय जे प्लॅनिंग असली केला न्ही, तो रिंग रोड हाडून, तो रिंग रोड म्हाका दिसता एक श्रापसो जाला. रिंग रोड येता आनी हे सायडीच्यान अंडरग्रावंड तुगेले वयर सरता. सो गाडी परती थंय ब्लॉक जाता आनी थंय रस्त्यार पार्किंग जाता. सो पार्किंग म्हणटा तो मडगांवचो एक सामको विशय हेडेक जाल्लो आसा. सो हातूंत आनी एक हें आशिल्लें, हाजेर उपाय म्हणून जे मडगांवांतली जी स्कुलां आसात ती कुजिराक, पणजेची स्कुलां कशी कुजिराक व्हेल्या तशी मडगांवची स्कुलां आमचे दवरली खातीर ते जागो हे केल्लो. आनी आज ताजेर आमचो नावेलीचो आमदार उरला की रोखडेच ते ताजे जी कामां आसात ती आमची अलॉटमेंट आहा, एलोकेशन आहा ते जातलें म्हणून. हय. सो हे जाली 10 वर्सां पयलीं दिसता म्हाका ती जमीन एक्वायर केल्ली. पूण 10 वर्सां ते तशें रेंगाळत उरलें. आनीक ताजे नंतर आतां तांणी पयर सीएमान मिटींग घेतिल्ली आसा आनीक सीएमान ती सगळी मिटींग दिगंबर कामत आशिल्लो, उल्हास पिळेकर आशिल्लो आनी ताणें सांगलां की फुडली एक 2 ते 3 म्हयन्या भितर हें सगळें काबार जातलें. एक्चुअली म्हाका दिसता 31 मार्च म्हळ्यार डेडलायन दिल्ली, पूण कांय कारणां लागून तें उरलें. थंय एन्क्रोचमेंट खुबसो वाडिल्लो आसा म्हणटा. सो ताका लागून परती सर्वे करपाक पडली आनी ताजे नंतर आतां जागो एक्चुअल जागो वाटपाचो प्रोसेस स्टार्ट जातलो. आनीक मडगांवाच्याच खातीर म्हत्वाचो जो पॉयंट आनीक ताचेर कालय आवाज जालो, आजय आवाज जालो, तो म्हणजे मडगांवांतलो गार्बेजीचो प्रश्न. आनी गार्बेजीचो प्रश्न म्हळ्यार हो सारको आतां एचपीडीए मार्केटाक थंय ज्या जाग्यार नुस्तें विकतात आनी भाजी विकतात थंय सगळें वातावरण स्वच्छ आसपाक जाय. थंयच सामको असो हें आसा की लोकांक ते पाळ घालचे काय ना असो प्रश्न हे आसा. आनीक मेन म्हणटा ते तातूंत भितर सगळ्याक व्हडलो म्हणजे एचपीडीए जबाबदारी आपल्याचेर घेवपाक सोदना. ते म्हणटा हें काम म्युन्सिपालिटी म्हणटा ना,
हे काम आमचे न्ही तांचे मार्केट ताणी करपाक जाय म्हणून. बरोबर. सो एजीपीडी मार्केटाक फाटले खूब दीस जाले थंय कचरो ते डंप करीत आसात आनी तो कचरो म्हळ्यार मेन म्हणल्यार थर्माकोल. ते थर्माकोलाचेर एक्शन कोण घेनात आनी कारण होच प्रॉब्लम होलसेल मार्केटांक जातालो. सो होलसेल मार्केटांक एक पिटिशनराक हायकोर्टाक वचचें पडलें आनी ताजे नंतर हायकोर्टान ऑर्डर दितकीर ताणें तोडगो काडलो. सो हांगाय परिस्थिती अशी जाल्या की हांगा सर्रास हाडून हाडून उडयतात, कोणूय पळयतात उडयतात. काल जेन्ना एजीपीडी चेअरमॅनान म्हणलें ना आमी गार्बेज कलेक्शनाचें आमचें कांय ना, हें सगळें म्युन्सिपाल्टीन करपाक. म्युन्सिपाल्टीन मडगांव आनी फातोड्डा खातीर आयज जेन्ना सव्यो कुतीनलो जो विशय आयलो म्हणजे ते गार्बेज आखी जे लोकांनी प्रोटेस्ट केलो की आमी डंपिंग करता म्हण, तेन्ना चेअरपर्सनान सांगिल्लें आसा आमी 2 एजन्सी अपॉयंट केल्ले आसात मडगांव आनी फातोड्डा खातीर आनी ह्यो दोनूय एजन्सी आमची बरी काम करतात. आतां त्यो एजन्सी खंय अपॉयंट केल्यात आनी कितें उबारपाक केल्यात त्यो आमकां खबर ना. गार्बेज तर थंय आसा एजीपीडीएक फाटले 2 ते 3 म्हयने जाले तितून पडत आसा आनी थंय वाडत आसा. तर कितें करतात म्हणून ते खबर ना. एजन्सी जर अपॉयंट केल्या ताणें क्लियर करपाचें नाजाल्यार हांव कितें म्हणटा एक तरी ह्या ऑफिसरांनी पळोवन थंय कितें तें सोल्युशन काडचें म्हाज्या बाबा. जर मडगांवचे जर प्रश्न पळयले जाल्यार एक संसडो उपाय येवपाक जाय, हायकोर्टाक मदीं पडपाक जाय. मागीर आमचो तो कदंबा कडेन जो कचरो घालताले तो जाग्यार येवपाक जाय, हायकोर्टाक येवपाक जाय. थंय आमचे वेस्टर्न बायपासा कडेन ते सोण्णां हाडा घाली ती जाग्यार हाडपाक जाय, हायकोर्टाक वचपाक जाय. होलसेल फिश मार्केटाक हायकोर्टाक. हय. सो एक आतां पळयल्यार जे आमचे जे कोण फॉरवर्ड म्हणून आयिल्ले, कोण मागीर मॉडेल म्हणून आयिल्ले, इवन सिवेज नाल्यात सिवेज सुद्दां हायकोर्टान ऑर्डर. तेच म्हणटा एक कोण म्हणटात फॉरवर्ड म्हणून आयिल्ले, फॉरवर्ड व्हरपाक आयिल्ले, थोडे मॉडेल करपाक आयिल्ले. हे जर पळयले जाल्यार हे खरेंच हांकां मडगांवचे पडून गेल्ले आसता काय कितें असो प्रश्न पडटा. कारण प्रत्येक जर गोश्ट हायकोर्टान सांगतकीर जर हे करतले जाल्यार हांकां म्हाका दिसता हांगा ह्या पोजिशनाचेर रावपाचो अधिकार ना, मोरल अधिकार ना. ते सोडचे ना ते गजाल वेगळी, ते पद सोडचे ना ते गजाल वेगळी, पण मोरल अधिकार ना. सो म्हाका दिसता की फुडें खेपेक जर मडगांवाक इवन मडगांवकाराक श्वास घेवपाचो आसलो जाल्यार तांकां हायकोर्टाक धांवपाची पाळी येवची न्ही. इतलेंच आमी दामबाबा कडेन मागया आनी ही आमची कार्यावळ सोंपोवया. आनीक सगळ्याक आमी म्हणटात की मडगांवांतले प्रश्न जरी ते ल्हान दिसले किंवा सामके क्षुल्लक दिसले तरी तांचे फाटल्यान हे प्रश्न सुटावे जावपाक जाय. हाजे खातीर आतां मडगांवकारांनी फुडाकार घेवचो पडटलो आनी म्हाका दिसता की मडगांवकार तो घेतलो अशी आमकां आस्त आसा आनीक आस्तूच न्ही खात्रीय आसा. सो ह्या माध्यमांतल्यान आमी तांकां आव्हान करता की आतां मडगांव जर सुदारपाक जाल्यार तुमी फुडें येवचें पडटलें आनी आमकां खात्री आसा की तुमी फुडें येतले. सो ह्या ताजेर आमी ही आमची कार्यावळ सोंपयतात. पळयत रावात गोमंतक TV. सगळ्याक देव बरें करूं.